वाळवंटी न्हंयच्या लागसार आशिल्ले काजीवाडा आणि बंदीरवाडा या दोनूय वाठारांत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्या। तशेंच न्हंयचे पात्र वाडत आसा जाल्यार न्हंयतलो गाळ काडपाची गरज आसा। थळावो आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी हो प्रश्न विधानसभेत लेगीत मांडिल्लो। देखून थळाव्या लोकांनी न्हंयच्या कडेक संरक्षण म्हणत बांदपाची मागणी केल्या। ह्या न्हंय आसा न्हू ती पुल्ल्या कारणा खातीर पाणी तेवटेन वयता, घरांक त्रास जाता आनी ग्रावंड आसा, ग्रावंड तो वर्सा तो व्हांवून वयता कळ्ळें। आनी तो आमकां भुरग्यांक खेळपाक बिळपाक त्रास जाता, मागीर तो लीव करचो पडटा हांकां, कळ्ळें तुका। आतां पुल्ला म्हणल्यार कितें जालां? पुल्ला म्हणजे ते पाणी येवन ते पुरता ते खूब वर्सां जालीं, तेका कोणान काय हें करूंक ना, काय म्हणजे हें करूंक ना, तेका डिगींग करूंक ना, तो तशेंच उरला। हां, आनी हो प्रश्न न्हू आमचो मये मतदारसंघ आमदार बाब प्रेमेंद्र शेटान हो प्रश्न विधानसभेत मांडला आनी आमकां अशें कितें तेणें सांगलां तें आपूण करून घेता म्हणजे, कळ्ळें। आनी आमकां बी हेची पूर्ण खात्री आसा कितें तो करतलो म्हणून ते। ज्या प्रमाणे दर वर्सा न्हंय जेन्ना उदक चड येता न्ही, हां, त्या टायमार ह्या ग्रावंडार फूल उदक येता। हय, फूल घेता। मागीर हे आमचे आसा हे तेवटेन ते पॅड करले ते खंयचे पॅड आमचे हे देवस्थानाचे पॅड आसा, टोनेश्वर देवस्थान, ते पॅडाक मार बसता। नांव कितें देवस्थान? हां, नांव कितें देवस्थान? टोनेश्वर देवस्थान। देवस्थान आनी फूल ते बुडून वयता। आनी तेका आतां तुमी पळयले आसलेले ते सगळे तेजे चिरो गेला ते आमी पयलीं एका वर्सा सारके गेल्लेले अशेंच म्हणून ते प्रत्येक वर्सा सारखे करता ते, प्रत्येक वर्सा सारके करता। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कितें आहा, पाणी भरगच्च येयल्ल्या कारणान तुका आमच्या मंटपान तुका हे पाणी वचोन गेल्या वर्सा पयलीं जाणा आमकां जवळ जवळ 70-80 हजाराचें तुका लुकसाण जालें। जे आमची वाद्या विद्या ती सगळी पाण्या पोंदा गेलेली। आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे हे पेड आमचे जागृत देवस्थान हे तितून कितें जालां, हे प्रत्येक वर्सा आमकां पाणी भरल्या कारणान सगळे रिपेर करचें पडटा।